कर्नाटकात आज कन्नडिगांचो संप त्या फाटभुंयेर गोंयच्यान बेळगांव हुबळी वचपी 16 कदंबा बंद दवरल्यात। कारवार वाटेन वचपी 22 कदंबा खंय गेल्यो। प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नजरेन कदंबा बंद दवरिल्ल्याची कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकाराची माहिती। कदंबाक खंय 2 लाखाचे लुकसाण। साजे उपरांत सगळ्यो कदंबा येरादारी खंय सुरू करतले। आज कर्नाटक सरकारान त्याचा स्ट्रायक हा बसींचो आज सकाळी 6 ते सांजे 6 पर्यंत त्या खातीर काल आमी डिसिजन घेतलें की आमच्यो ज्यो बेळगांव बसी वयता जावं आमच्यो हुबळी वयता अशे 16 बसी आमी आज कॅन्सल केल्या। आमी धाडूना, फक्त कारवार ते सेफ आहा म्हणून आमी कारवार आमच्यो चलता, कारवार आमी बसी धाडल्या। त्याच प्रमाणे आमच्यो बेंगलोर आनी गुलबर्ग ह्यो आमच्यो सांजच्यो बसी वयता 5:30 ते आमी सोडटले, कित्याक 6 पर्यंत तेंचो स्ट्रायक रावता। सो आमी बेळगांव हुबळी ह्यो ते सायडीच्यो बसी थंय मातशे कडक स्ट्रायक आहा तेंचो, म्हणून थंय आमी त्यो थंयच्या आरटीओ कडेन आमी कन्फर्म करून थंयच्यो आमी त्यो बसी बंद दवरल्या। तरी आसतना थोडे म्हणटाले की तुमी दवरल्या तशें कांय प्रॉब्लेम ना, पूण जर बस सुरू केली फातर मारले कितें जालें जाल्यार पॅसेंजराक त्रास जावपाक येना, गाडयेची तोडफोड जावपाक येना, म्हणून आमी ती बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। आनी त्या खातीर आमकां जवळ जवळ 2 लाख रुपया आमकां लुकसाण जाता, पूण सेफ्टी खातीर आमी बंद दवरली। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।